आमची मावण आमकां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. म्हज्या भाव भयणो ह्यो पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो हिंदू म्हजो गजान चारून चारून सांगता. मनान मनाची चिंतन तोंडान चारून वायट वायट आदारून आदारून बरें बरें सोडून सोडून हांवें जायती जायती पातकां पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायकेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर. सगळीं बरोबर महिमा म्हणया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभव बसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेली तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आयज पवित्र आत्म्याची आमी परब समरमता. पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां मागुया. देवा आमच्या सर पदवेदारा बापा आयच्या दिसा दोबाजीक समारंभा वरवीं सर देसां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पोरचेक तूं पवित्र करताय. शेकांचेक प्रितुमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबापणी होत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडून हाडलाय तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलोल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वयलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सुमोय ही सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना हांव चित जोगणणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एका एकाचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्मान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोडबाक काला आसलेल्या दर एका राष्ट्रांची मुक्तीवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास तीं उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, हीं उलयतात तीं सगळीं गालियेकारां न्हय? आमचे मदले जण एकल्याचे देशी भाशेन तीं उलयतात म्हूण आमी आयकतांव. हें कशें तर?
पार्टी, मेदी आनी एलामीत, मेजोपोटेमियांतलो, जुदियांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोटुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी पानफिल्लेंत, इजिप्तांत आनी सिरियना लागीं आसलेले लिबियाचे प्रांतांत रावपी, रोमांतान आयिल्लीं बेटणार, जुदेव तशेंच नोवीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेज देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां तीं आमच्या काश्या भासांनी परगट्टाव म्हूण आयकोतांव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड कर. हे देवाच्या उतराक जबाब जावन आसा, तुजे आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. सगळीं म्हणुया, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. सर्वेस्परा, तुज्या रोसनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. तूं तोंड मात दांप, तीं गाबोरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरोन धुलींत पडटात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमीचें रूप तूं नवें करता. जबाब, तुजे आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक सगल्या कर्तुत्वांनी संतोश मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजीं उतरां ताका संतोश दिवं. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कोर. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणांनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विने जेजू स्वामी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सुम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगल्या सगळें कोत्ता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जोण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोल जावनूय एक कूड घडटात. तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्यां आनी आम्हा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड कर. पवित्र आत्म्यान देवून ये, सोर्गीं किन्नां फांकोयत ये, तुजो उजवाड घालीत ये. ये दुर्बलांच्या बापा, ये वदान दिनारा, ये काळजाच्या उजवाडा. बोबोट्या बुजवणारा, आत्म्याच्या धुलो पावण्या, बोल्या शितोल विसाव्या. वावरा मोदें सवस्काय, ओल्यान तूं शितोलाय, रोडण्या दुखीन तूं गोठाय. जा आनंदाचे दिप्ती, तुजेर विस्वासतल्यांची बोटी काळजां मोनांची. तुज्या आदारा विने वायटाक पडना तसलें, कितेंच ना मनशा सवें. मेल्ल्यांक धुवन तूं नेटोय,
सुकलोल्यांक शिंपून भिजोय, गायेल्यांचे गाय पेकय. तान जालोली मान बागोय, शेल मोदी खालजां उलपाय. वांकडी वाट चलतल्यांक निताय. तुजे 7 गूण दी आमकां, तुजेर विस्वास ठेवतल्या खालत्या बावार्थ्यांक तुज्या. दी इनाम सुगुणाचें, दी बोंदीर सोडवणेचें, बाग सासणाच्या सुखाचें. आमेन. सर्वेस्पराक जोय. सगळीं उबी रावया. पवित्र आत्म्या देवून ये, बावातांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें आपले हात आनी कूस तांकां दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून येवन म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनात जाशात ती तांकां बक्षची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. पगार बाबा भयणो, आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याची आमी परब समरमता आनी पयल्या वाचपान 50व्या दिसाची खबर आमकां सांगल्या. इंग्लिशान पेंटकॉस्ट म्हणटा. 50वो दीस आमकां आनी जुदेवांक आसा आनी जुदेवांचो 50वो दीस जावन आसलो एक तांची परब. 50 days आफ्टर पासओवर, 50 दीस पासओवर हें फेस्त आसलें. तांचे उपरांत ती मनयताली आनी इट वॉज बेसिकली अ थँक्स गिवींग फिस्ट. पोस्ट हार्वेस्ट थँक्स गिवींग फिस्ट आसलें. पूण आमकां क्रिस्तांवांक ही जावन आसा त्या दिसाक पवित्र आत्मो देंवलो हो दीस. आनी पवित्र आत्मो देंवलो आनी ही पवित्र सभा घडून हाडली हो आमकां दीस भोव म्हत्वाचो. कित्याक त्या दिसा पवित्र सभा जल्मून आयली. इट इज द बर्थडे ऑफ द चर्च. जुदेवांक हो 50वो दीस मागीर अदीक इम्पॉर्टंट जालो कित्याक ते लिंक करूंक लागले जो करार नोआ लागीं केल्लो. बुट्टी जाली 40 दिसांची. ताचे उपरांत देव नोआ लागीं करार करता. ताका लिंक केल्लें तेमी. तेच भाशेन सिनाय दोंगरार 10 मानामेंत दिता देव. ताका ही परब लिंक करताले. देखून तांकांय ही म्हत्वाची परब. पूण आमकां अदीक म्हत्वाची कित्याक ह्या दिसाक पवित्र आत्मो देवान आपलो आत्मो आपल्या शिसांचेर घातलो आनी होच आत्मो आमकां दर एका मनशाक मेळटा आमच्या बावतिस्मा दिसा. हाचेर नियाळ करतना एक घडणी तुमकां सांगता. एका खेड्या गांवांत इंडियेच्या नॉर्थ इंडिया थंयसर मिशनरी रावताले आनी मिशनरी जायतो वावर करताली. आनी मिशनरी भाव भयणां वावर करतना ती वावर करूंक दुसऱ्याय लोकांक हाडटाली. हे भाशेन दुसऱ्या लोकांचे उदार पसण ती करताली.
तांकां वावर दिवन तांकां पागार दिवन हे भाशेन तांकांय सेल्फ सफिशंट करताली आनी हो लोक जावन आसलो सगल्या भाशेचो सगल्या धर्माचो जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मुस्लीम खंयच्याय धर्माची सगळीं ह्या लोकांक पासत ही मिशनार आसली ती वावर करताली आनी एक दीस अशोच तांचो वावर चालू आसतना कोण तरी हो संदेश घेवन येयलो आनी तो संदेश म्हणल्यार आमच्या गांवांक उजो पेटला तांची घरां आमचे भाशेन शिमिटाची मातयेची तसली न्हय गोडे धाकटीं आसलेलीं तांकां उजो लागलो आनी उजो लागलो म्हूण अर्दे जाण तांचे वावराडी गेले पळोवपाक कितें जालां पालोवपाक आदार दिवपाक गेले पूण उरलोले रावले दिमी घालून मागणें करूंक लागले आनी पवित्र आत्म्यान ह्या लोकांक वाटाय तांची घरां सांबाळ अशें ते मागूंक लागले आनी जालें तें जायतो थंयसर डिस्ट्रॅक्शन जालें दुसऱ्या दिसाक सगळीं हांगासर वावर करतालीं तितलीं मनशां हाजीर आसलीं वावराक कोण एबसेंट नासलो आनी तांकां विचारलें तेन्ना मोठें अजाप तांच्या घरांक कांय लुकसाण जावंक ना ही जी आसली आनी ही जी मागणी करताली दर एका मनशाचें नांव काडून ती मागणी करताली आनी ती म्हणटात पवित्र आत्म्याची शक्ती त्या दिसाक आमी पळयली पवित्र आत्म्यान आमकां राखली आयज हीच पवित्र आत्म्याची परब आमी समरमता आनी आयची वाचपां आमकां पवित्र आत्म्या वयर सांगतात पयलें वाचप आमकां दाखयता कोण परी देवाचो आत्मो तांचेर देंवलो ती सगळीं एकठांय जाल्लीं आनी थंयसर हो पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो उज्याच्यो जिबो कसो आनी ताचे उपरांत ते वेतात आनी दे गॉट गिफ्ट ऑफ टंग हेंच देवाचें उतर दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी परगडटात मेदियाचो लोक आसलो ग्रेक आसलो आनी दुसऱ्या गांवचो इथोपियाचो आसलो दुसरे कडचेचो लोक आसलो तांकां सगळ्यांक तांचे भाशेन ती देवाचें उतर परगडटात गोडे ही मनशां केन्ना जेरुजालेम भायर वचूंक ना तांकां फक्त हेब्रू कळटालें पूण दुसऱ्यांचे भासांनी उलोवन ती तांकां परगट करतात हें आमकां उगडास करता द टावर ऑफ बेबल थंयसर व्हडलो टावर बांदूंक सोदतालीं आनी देव तांचे मदें घुसपा गोंदळ काडटा घालता तांच्यो भासो एक्सचेंज करून दुसऱ्यो भासो उलोवन तांकां मागीर एकामेकाचें सजमना आनी ती देवा सरशीं देवा इतली व्हडली जावपाक सोदतालीं तांचे सगळे प्लॅन फिस्कोटायता देव पूण आयज हीच भासो उलोवन भासा वरवीं दुसऱ्या भासा वरवीं देवाचें उतर परगटूंक देव आयज आपल्या शिसांक एम्पावर करता दुसऱ्या वाचपांत आमकां दाखयलां पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां आसात दर एका मनशा थंय ती आसात आनी एकल्याक एक भाशेचे देणे दिल्ले आसात ही सगळीं देणी आमी पवित्र सभे पासत वावरूंक जाय पवित्र सभे पासत उजार करूंक जाय टू बिल्ड द चर्च नॉट टू बिल्ड आवर ओन सेल्स हें आमकां आयज दाखयता आनी ही जायती वेगवेगळी देणी पवित्र आत्म्याची पूण एकूच आत्मो कोणाक हिलींग करपाचो गूण आसा कोणाक प्रिचींग करपाचो गूण आसा हे भाशेन जायते गूण आसात कोणाक 8व्यो भासो उलोवपाचो गूण आसा हे सगळे पवित्र सभा अदीक बरे भाशेन चलोवंक आमकां दिल्ले आसात आनी मागीर शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू येता तांचे सरशीं येता शिसा सरशीं एंड ही गिव्स अ फोरटेस्ट ऑफ पेंटकॉस्ट जे भाशेन पवित्र आत्मो जिबो कसो उज्याच्यो जिबो कसो तांचेर देंवतलो तेच हो पवित्र आत्मो तांचेर पाठयता स्वास सोडटा आनी म्हणटा पवित्र आत्मो घेयात पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत कितें करता वॉट इज द रोल ऑफ द होली स्पिरीट इन आवर लायफ पयले सुवातेर पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेता ही इनड्वेल्स इन ऑल ऑफ अस आनी आमकां आपलें मंदीर करता दर एका मनशा थंय पवित्र आत्मो वस्ती करून आसा देखून पयले सुवातेर तो आमचे सवे आसा जियेता दर एक मनशा सवे आनी आमच्या बावतिजमांत दर एकल्याक आमकां मेळ्ळा आमच्या तिरावणी संस्कारान तो आमी तिरायतात
मागीर पवित्र आत्म्याचो दुसरो रोल म्हणल्यार आनीक काम म्हणल्यार आमच्या जिवितांत तो आमकां घोटाय दिता. द होली स्पिरीट स्ट्रेंथन्स अस, स्ट्रेंथनिंग गॉड. आमकां कित्याक घोटाय दिता, गोट कित्याक करता, कित्याक दुस्माना आड झुजूंक आमी. दुस्मान म्हणल्यार आमचो देंवचार आनी वायट आमच्यो वंडोवण्यो, वायट संवयो, आमचे रॉंग टॅम्पटेशन्स येतात ते सगळे आमकां पयस करूंक पवित्र आत्मा आमकां घोटायेन भरता. तिसरे सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. ही सॅंक्टिफायज अस. आनी कोण परी 7 साक्रामेंतांनी पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता आमकां पवित्र करूंक. बावतिजमांत आमकां तो मेळटा, ती रावणी संस्कारांत खंयच्याय साक्रामेंतांत पवित्र आत्मो आसा आनी पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता. ही सॅंक्टिफायज अस. पवित्र आत्मो चवथे सुवातेर आमकां शिकयता. आनी कितें शिकयता? शिकयता खरी वाट आमी चलोवंक. ही इन्स्पायर्स अस, ही टिचीज अस टू वॉक इन द रायट पाथ. सारके वाटेन चलोवंक आमकां दाखयता. पवित्र पुस्तकाच्या आनी दुसऱ्या वस्तूंनी तो आमचें मन उजवाडायता. पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. आनी निमाणे सुवातेर पवित्र आत्मो आमकां देण्यांनी आनी फळांनी भरता. ही एनरिचीज अस विथ हिज गिफ्ट्स एंड फ्रुट्स. मोग, शांती, कुशालकाय सगळे तेच भाशेन जाणवाय सगळे पवित्र आत्म्याचे गूण, फळां आनी देणी ह्या वरवीं तो आमकां ही एनरिचीज अस, आमकां गिरेस्त करता. तर ह्यो सगल्यो आमी पवित्र आत्मो कोण परी आमच्या जिवितांत आमी वावुरता तो आमकां कळ्ळा. तर आतां आमी कितें करचें? पयले सुवातेर पवित्र आत्मो आमच्या दर एका मनशांत जियेताय वळखून घेवया. पवित्र आत्मो आमचे ताय आसा. एक पावटी आमकां हें रियलायज जायना. पवित्र आत्मो, हांव पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण म्हजें जिवीत पवित्र आत्म्याक दुखयता तसलें जाता एक पावटी. पवित्र आत्मो आमकां आमच्या वायट सुवायांचेर आड झुजूंक आदार दिता, पूण हांव तेच वायट सुवयो करता. सुवयांनी, वायट वंदवण्यांनी थंयसरूच रेवडलेलो आसा. तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता. हें आमी उगडास दवरया. पवित्र आत्मो आमचे थंय वावुरतलो जाल्यार आमी ताका चान्स दिवया. पवित्र आत्म्याक आमी चान्स दिवया. लेट अस गीव होली स्पिरीट अ चान्स टू वर्क इन अस सो दॅट वी बिकम बेटर. पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां जीं आमकां दिल्यांत ती आमी वापरूया, वापर करुया तांचो आमची पवित्र सभा अदीक जिवाळ करूंक, टू बिल्ड द चर्च. आनी निमाणे सुवातेर पवित्र आत्मो आमचे सवें जागोय म्हूण मागुया. तो आमचे सवें आसा, सगळ्या सवें, पूण गोडे आस दामून दवरला आमी. जागोय म्हूण मागुया. ही देणी तो पवित्र आत्मो आमचे मदें जागल्या उपरांतूच आमी ती आमची देणी आनी फळां पवित्र आत्म्याची आमच्या जिवितांतल्यान दिसून येतली. देखून आयज पवित्र आत्म्या लागीं मागुया, आमकां आमचें मन उजवाडाय, आमकां गोट कोर, आमचें सवें राव आनी पवित्र आत्म्याच वरवीं आमचें जिवीत अदीक बरें करूंक आमी ह्या मिसान देवाची कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी सगळीं उचारुया. सोत मानता देवा, सर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो, आंकवार मरेतायन जल्मलो, पोंस पिलाकाक ताणें कोस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिवे आनी मेल्ल्याची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
Ci porle Vordana Ishkurugos Takaros Doyal Bapa Moi Mokan Tanchi Burvi Angkapos Uvitratnya Jesus sobe amtoyo deva kansa ahucha. म्हज्या भावा भयणो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे बसावणे प्रमाणें ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक ओळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परात आयन बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाळ्यान चलता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं तांचे रायच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलो आनी असो पास्कांचो गूट सोपुर्नायक पावयलो. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एकाच कोऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावार्थ उचारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भोगला तुज्या वैभवान. पूण सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. पूण सर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलीप नेर आमच्या विस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती बागयोन झुजे तिचो पोती बागयोंत दोरंगतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां दाळें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळींच सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesucia atmiaci, kurat wakani, kuratin masni, Jesucia atmiaci. Kurat wakani, Jesucia atmiaci, kurat wakani, kuratin wasni, Jesucia atmiaci.
प्रार्थुया. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा तुझे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवं, आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणीचो फळ आमचे जिणेंत वाडूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. तुभ्या